सांग्यार चिरेबांद उगम हांगा डीजे फार्मान काम करपी 52 वर्साच्या गंगो जोरे ह्या कामगाराची कूड संशयास्पद स्थितीत सापडिल्ल्यान बोवाळ जालो। कूड पुलिसांचे सुवादीन दिवपाक थळावे कशेच तयार नासले। गंगो जोरे हांच्या कुटुंबाक नुकसान भरपाई मेळची अशी मागणी करीत गांवकारांनी मोठ्या प्रमाणात एकठांय येवन निदर्शनां केली। सुमार 5 वरां हो बोवाळ चल्लो। उपरांत पुलिसांनी फार्म व्यवस्थापनाकडेन चर्चा करून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली। सध्या कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। सांगे पुलीस फुडलो तपास करतात। इन्सिडेंट जालो चिरेबान उग्या हांगा की एकटो जो लेबर जो डीजे फार्माक काम करता गेले ते 7 वर्सां खंय तरी तेगे अचानक डेथ जाल्ल्यान आयज खंय तरी थंय लॉ एंड ऑर्डराचो प्रॉब्लेम जालो। अरावंड 2 सुमार जे सांगे पुलीस स्टेशनार हे इन्सिडंटा बद्दल फोन येयलो। मागीर तेणी ते स्पॉटार वचून पळयल्यार लोकांची गर्दी आशिल्ली जे प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या आनी त्यांची मागणी आशिल्ली की जो मनीस गांगो जोरे अरावंड 52 एज तेंगेलो तो तेजी डेथ मोस्टली तो कॉलेप्स हातपाय धुवपा येयल्लो थंयच कॉलेप्स जाल्ल्यान तो डेथ जालो। जेन्ना 108 येवन तेन्ना तेका डेथ डिक्लेअर केलो। पूण हो इन्सिडेंट खंय तरी सॉल्व जावपाक खंय तरी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक व्हरपाक सुमार 5-6 वरां लागले। हेजें मुख्य कारण आशिल्लें जे लोकल्स आशिल्ले जे लेब वर्कर्स जे स्थानीक आसा तेंची मागणी आशिल्ली की तो वर्कर गेले 7 वर्सां ते डीजे फार्माक काम करता आनी खंय तरी हेका लागून तेजी फॅमिली कॉम्पेन्सेशन मेळचें आनी हे खंय तरी मागणी घेवन सुमारे त्या एरियेक जे फार्माक लॉ एंड ऑर्डरा प्रॉब्लेम जालो ती मागणी तेणी कशी फाटी गेली जे पर्यंत हेजो ठोस निर्णय त्या प्रमाणे केलो। थंय माजी केपेंचे MLA आसा तेणी हस्तक्षेप करून खंय तरी लोकांक समजुपाचो प्रयत्न केलो बाबू कवळेकर यांनी आनी हेजे पुलिसांनी यांनी लक्ष घालून सुमारे 5-6 वरांनी जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावपाचो जाल्लो ज्या प्रमाणे मॉब एकठांय जाल्ले ते खंय तरी सॉल्व करपाक 5-6 वरां लागली। मागीर अरावंड 7 सुमार ती बॉडी तेणी खंय तरी मॅनेजमेंट आनी तेचे भितर डिस्कशन जावन जे वर्कर्स डिस्कशन जावन तेणी बॉडी पुलिसांच्या हाती दिली। मागीर पुलिसांनी आतां ज्या प्रमाणे PSI सांगे कविता रावत यांनी सांगलां की सध्या बॉडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव प्रिजर्व केल्ली आसा। फाल्यां पोस्टमॉर्टम जातलो। हांव सांगेच्यान गोमंतक TV खातीर कृष्णानंद पेडणेकर।